मीडियाच्या खबरचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोंयांत धरिल्ल्या आकांतवाद्याचे आसात. आकांतवादी संघटनांकडेन संबंध. मुंबय एटीएस तपास करपाक पावले गोंयांत, पूण बॉम्ब ब्लास्टाकडेन तांचो संबंध आसा असो दुबाव. आयएएस अधिकारी राज्यात धाडपाक केंद्राक दिल्ले अधिकार पर्रीकार सरकारान घेतले काडून. वाद पडलो चडार. पर्रीकार म्हणटा विजयनूच मुख्य सचिव. केंद्राचो आक्षेप भायर आयलो. डंप काडपाक केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या दाखल्याची गरज ना. तुमच्या मंत्रालयान गोंयांत भानगडी केल्या ताचो तपास करतलो. बेकायदेशीर मायनिंगाचो तपास दितलो लोकायुक्ताकडे. पर्रीकारान जयंती नटराजनाक धमकायली. मुरगांव पालिकेच्या ट्रकांतल्यान डिझेलाची जाता चोरी. गजाल आयली उक्ताडार. दोशी आड खर कारवाय करपाची शिटकावणी. आणि नेहरू कप सेगीत तिसरे फावट जिखपाची भारताची मोख. क्लिफर्ड मिरांडा आणि डेन्झिल फ्रँको म्हणटात कॅमेरुना आडच्या फायनली खातीर भारत तयार. आयतारा जातली फायनल. आता खबर विस्तारान. गोंयांत धरिल्ल्या दुबावित आकांतवाद्याचे कांय खर आकांतवादी संघटनांकडेन संबंध आसात ही गजाल पुलीस तपासात उक्ताडार आयल्या. ताचो तपास करपाक शेनवारा मुंबयच्या आकांतवाद विरोधी पंगडाचे अधिकारी गोंयांत पावले. पुण्या ऑगस्टात जाल्ल्या बॉम्ब स्फोटाकडेन ताचो संबंध आसूं येता असो दुबाव गोंय पुलिशीक आसा. पळयात प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. गोंयांत धर्मीक आनी पर्यटन थळांचेर हल्लो करपाचो कट रचता म्हूण दुबावावेल्यान अटक केल्ल्या अफजल इक्बाल खानाचे कांय खर आतंकवादी संघटना वांगडा संबंध आसात ही गजाल पुलीस तपासान उक्ताडार आयल्या. मुंबयच्या एटीएसाचे अधिकारी ताची चवकशी करपाक गोंयांत पावल्यात. प्रुडंटाक खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती वेल्यान अजून मेरेन मुखार आयल्यात त्यो गजाली अश्यो. अफजला कडेन 5 सीम कार्डां आशिल्लीं. 5 सीम कार्डां वेगवेगळे कंपनीची. सगळ्यो कंपनी गोंय आनी महाराष्ट्रा भायल्यो. इतली कार्डां घेवन तो कितें करतालो ताचो तपास चल्ला. अफजलाचो ऑगस्टान पुणे जाल्ले बॉम्ब स्फोटाकडेन संबंध आसूं येता असोय पुलिशेक दुबाव आसा. सध्या तपास चल्ला तो असो. पुलिशेचो पंगड गेला पुण्या. अफजला कडेन मेळ्ळ्यात पुण्यांतले कॉन्टॅक्ट. ताचे कडेन चवकशी करपाक पुण्या गेला पंगड. मुंबय एटीएसाचे अधिकारी आयल्यात गोंयांत. ताची ईमेल आनी फेसबूक आयडीचोय तपास चल्ला. गोंयांत आतां पर्यटन सिजन सुरू जाता. इफ्फी आसा. उपरांत गोंयच्या सायबाचे फेस्त. मागीर नवे वर्स. अशा उत्सवी वेळार गोंयांत कसलोच बोवाळ जावचो न्हय म्हूण पुलीस ताचो खोलायेन तपास करता. वास्कोच्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार. गोंय सरकारान केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे आयएएस नेमपाचो अधिकार काडून घेतला. हाचे उपरांत गोंय सरकाराच्या मान्यताये शिवाय केंद्रीय गृह मंत्रालयाक खंयच्याच आयएएस अधिकाऱ्याक गोंयांत धाडपाक मेळचे ना. आयएएस अधिकाऱ्याच्या वेंचणुके वेल्यान केंद्र आनी राज्य सरकारां मदीं चलिल्लो वाद आतां तेंगशेर पावला. पर्रीकार म्हणटा विजयनूच मुख्य सचिव. केंद्रान धाडिल्लो मुख्य सचिव नाका. चीफ सेक्रेटरीन आपल्यो पावरी काडून सेंट्रलाक दिल्ल्यो टू अपॉयंट एनी ऑफिसर म्हणजे टू बी मेक इट इजी नाजाल्यार तांकांय वचचें पडटलें परतें धांवचें पडटलें दिल्लीक. सो इट इज अ डेलिगेटेड पावर. लास्ट म्हयन्याक जेन्ना ते मातशें शाणपणां करूंक लागले सांगून आयकनाले तेन्ना आय हॅव विड्रॉन देट डेलिगेटेड पावर. त्यामुळे तांकां आतां म्हाका विचारल्या शिवाय हांगा ऑफिसर पोस्ट करपाक येना. पयली गजाल. दुसरी ते ऑफिसर आमचे कडेन धाडटा ते पोस्ट करिना. पोस्टींग हांव करता. तुमचे ऑफिसर हांगा येवन रिपोर्ट करता म्हाका. रिपोर्ट करता आय नीड नॉट पोस्टींग. उदाहरण तुका सांगता. 3-4 जाणां हांवें तशें उमकळून दवरलेले कारण देर वॉज सम रिजन्स फॉर इट. एकट्या भितर मातशी मस्ती केली एक्सर्सायज. ताका हांवें काडलो आनी तसो दवरलो पळय अवेटींग पोस्टींग. पोस्टींग करपाचो अधिकार हो म्हजो. आतां हरशीं तांकां धाडपाचो अधिकार आशिल्लो. पोस्टिंगाचो अधिकार तांकां केन्नाच ना. पोस्टींग हांवूच करता. आय एम द ऑथॉरिटी. आनी तांकां ते धाडटाले. आतां तोय काडलो हांवें.
पोस्टिंग करपाचो अधिकार होम मिनिस्टराक नालो आता चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट करपाचो अधिकार पूर्णपणे तुमचो. तांच्यांनी कितें विचारलां ना तूं हां की तुमी 80,000 सकयल्या स्केलीचो ऑफिसर कसो अपॉइंट केलेलो. उत्तर वतलें का फाल्यां 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 काय परवा वतलें. म्हणजे प्रेझेंट चीफ सेक्रेटरी विल रिमेन. Absolutely. There is a vested interest who is trying to spread rumor that he will go. Absolutely nothing doing. He is the chief secretary. पहिली सुरवातीक तांच्यांनी प्रयत्न केलो की तो एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी म्हणून सांगपाचें. He is not acting. He is full time chief secretary. He is appointed for the full tenure of minimum 3 years. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान केंद्र सरकाराकडे घेतिल्लें वायटपण इतल्याचेरूच सोंपना. मायनींग डंपाच्या मुद्द्याचेर मुख्यमंत्र्यान सरळ केंद्रीय रान आनी पर्यावरण मंत्रालयाक धमकायल्या. मायनींग डंप काडपाचे आसल्यार केंद्राच्या मान्यतायेची गरज ना हें सांगतनाच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान पर्यावरण दाखले दितना गुड्डलसावा केल्यात असो आरोप तांणी केला. ताची आपूण चवकशी करतलो आनी बेकायदेशीर मायनिंगाची प्रकरणां लोकायुक्ता कडेन दितलो अशी चीट तांणी मंत्री जयंती नटराजनाक बरयल्या. गोंय सरकाराक जर मायनींग डंप काडपाक जाय जाल्यार केंद्राची परवानगी घेवची पडटली अशी चीट केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान गोंय सरकाराक बरयल्ली. तशेंच बेकायदेशीर रितीन डंप मायनिंगाचें काम चल्लां असो आरोप केल्लो. डंपाचें कितेंय करपाचें आसल्यार केंद्राच्या मान्यतायेची गरज ना हें सरकारान दाखले दिवन सांगलां. केंद्राची मान्यताय कित्याक नाका? डंप काडपाचेर भारताच्या सॉलिसिटर जनरलान दिल्ले मता प्रमाण केंद्राच्या मान्यतायेची गरज ना. डंप काडले जाल्यार तांची मीन काडपाचे प्रमाणान अदीक करपाची गरज ना. आदले एडव्होकेट जनरलाचे मता प्रमाण डंप काडपाक पर्यावरण दाखल्याची गरज ना. मात पर्रीकार इतल्याचेरच थांबिल्लो ना. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान दाखले दितना गुड्डलसावा केल्यात आनी ताचो आपूण तपास करतलो अशी धमकी ताणें केंद्राक दिल्या. फाटल्या सरकाराच्या काळात जाल्ल्या बेकायदेशीर मायनिंगाचो तपास कसो जातलो ताचीय तांणी म्हायती दिल्या. तपास कसो जातलो? सरकाराची लोकायुक्त नेमपाची प्रक्रिया चालू आसा. बेकायदेशीर मिनाविशींच्या कागाळींचो लोकायुक्त तपास करतलो. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या गुड्डलसावांचो गोंय सरकार तपास करतलो. जयंती नटराजनाक बरयल्ल्या ह्या पत्राची कॉपी खासा प्रुडंटा कडेन आसा. ताचे वयल्यान एक गजाल स्पश्ट जाता. डंप हालोवपाचो राज्य सरकाराचो विचार आसा आनी केंद्रान कितल्यो आडमेळी हाडल्यो तरी फाटीं सरपाची मुख्यमंत्र्याची तयारी ना. पणजेच्यान खबराकार प्रतीक परब आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.